मोगाच्या बाबडीनो इवांजलिस्ट मार्कून आमकां आज जेजून 2 मिलाग केल्लो आमचे फुडें घातल्यात ते आमी चिंतान आयकल्यात. हे 2 मिलागी आमकां कितें सांगतात जायत. पयले सुवातेर जेजू दोनी ताका अधिकार आसा न्हू आमच्या जिवाचेर पुराण आमच्या मोरणांचेर. आमी पळयलां की 12 वर्सां आसलेली ती तें चेडूं भायर पडलेलें पूण जेजू ताका परत जिवो दिता. आमी पळयलां की 12 वर्सां आसलेली ती वस्तुरीक पिडीपीड आसली पूण जेजू ताका बरो करता. तशेंच भावात दोगांचो जेरुसाचो भावात आनी तिर्साचो भावात थीर गोट आसलो. तर आज आमकां एक खास संदेश दिता म्हणजे आमी केन्नाच शिके भाशेन जायते फावटी आमी देवा लागीं हें मागता तें मागता खूब वर्सां मागता म्हयने मागता आनी आमकां दिसता देव आमची मागणी आयकना. पूण हें खरें न्हू. देव आमची सदांच मागणी आयकता पूण आमी तिरायन बाबा तें मागूंक जाय आनी जेन्ना आमकां ती गरज आसा तें देणें देव आमकां दितलोच. तर हीच कृपा आज आमी देवा लागीं मागुया की आमी तिरायन बाबातान देवा लागीं जी आमकां जाय मागूं आनी आमकां एक भाशेन पर्सिवरींग फेथ ती आमकां दिवंक आज आमी खास ह्या मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया.